हणखण्या कालव्या लागसार फाटल्या 30 वर्सां सावन रावपी हो बबन लंबराचो घराबो. घर बांदले, अजून लायट ना नळ. लाईट ना आमचे घर बांधल्यापासून म्हाका लाईट नात. तर आता ती पडची घेतलेली एकट्याकडून सांगायची ती त्यांनी कट केली. पंचायतीन बीन तुम्ही ऍप्लिकेशन बीन कितें घातलेले? घातला मातशें. दिवे पेटोवन रात काडप, दिवे डिझेलाचे. हो विकास काय म्हूण राजनाचो प्रश्न. आमचो डेप्युटी सीएम ह्याच बघा हीच ती डेव्हलपमेंट, हेच ते दिये जे डेव्हलप झालेत ते. म्हाका सांगायचं असा, तू म्हणते न्ही सद्या डेव्हलप जाला, रस्ते झाले, लायटी झाले. ह्या घरात अजूनही दिवो पेटता. केली दिवो केरोसीन कसून हाडटा, केरोसीन कसून हाडटा, मागीर केरोसीन पासून मेळना, पंपावरसून दिल्लो हाडटा. बाबू उगाच आपला डेव्हलपमेंट म्हण नाका. ह्या हणखण्या गांवान ही गोष्ट जाता. कितले गोष्टी आधी चौथी गोष्ट आसा. आम्ही असं प्रत्येक वाड्यावाड्याने केले, कितलेशीच गोष्टी येतले. कसली डेव्हलपमेंट? बाबू आजगांवकर सांगता की आपण खंय कमी पडलो तो दाखय. जंय आपली बोटी वयता थंय तुम्ही बोटी दाखया, थंय आपलो विकास असता. आम्ही एका बोटये दाखोवन सांगता ह्यो तुका पळय विकास. आता हे दुसरे घर. घराक वंटी ना, ताडपत्री ना, चुट्टा ना, लायट न दुसऱ्याची घेतात. वेंचणूक तेगली काय फक्त पोकी उतरां. तुमका नळ आणि लाईट आसा? ना. कितले वर्स जाले? खूप वर्ष. तांकां हजर ती जाण गेली. पाणी दुसऱ्याच्या नळाचे खाता. हां हां. लाईट आम्ही दुसऱ्याची वापरता. सध्या तुमच्या स्वतःचे तर नात? स्वतःचे आमचे कायच ना. इलेक्शना वखत कोण इल्ले तुमच्याकडे? इलेक्शन हप्ता येतो इलेक्शन. हा, मग त्यांना कितले फावटी इल्ले? घाला आम्ही करतो तुमचा. आदर्श गाव. कसलो आदर्श गाव? एका आदर्श गाव ह्या भुरग्यांनी कसा शिकपाचा शाळेत, ह्या भुरग्यांनी कसो अभ्यास करूचो दिया खाली. 4 फावटीचा आमदार बाबूक राजनान बरोच दिलो. घराक ह्या भिंती नाही, हे फक्त कपडे लावून भिंती केलेले असतात. बाबू बघून घे. हय जाल्यार ऍड्रेस तुका आम्ही दितो, प्रोव्हाइड करतो. हणखणे गावान जेथे नळ ना, ते लाईट ना, भिंती घराक ना. ही आमचे पेडणेकराची वस्तुस्थिती असा. कसलो डेव्हलपमेंट? बाबू एव्हरी टाइम म्हणते खूप बोट दाखयतो विकास. ह्योच तो. हे बघा बोट दाखयते मी तुमका सकाळच्या नाही कितले विकास दाखयले ते. सगळे येऊन बघ. त्यांच्यानी सांगला मत मागून तू आठवणीन येतं, पण केन्ना भितर सरलं ह्या घरान? आम्ही लोकल हे सदां थंय येतलो. आमकां येवचाच पडटला किंवा ना जाल्यार लोक आमच्या मदीं येतले. आमचे हे लोक तुझ्या मडगांव येवं शकनात, ज्यांका भिंती ना, घरां ना, रावपाक जागो व्यवस्थित ना, ज्यांच्याकडे पाणी ना, नळ ना, ते तुझ्याकडे मडगांव येतले प्रॉब्लेम घेऊन. प्रुडंटा खातीर मकबूल मार्गी म्हणी.